देवाची विश्वास दवरून हांव येता हांव येता हांव येता तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी तुझ्या ओची दोंगराची दोयेक म्हाका वाट दाखय देवाची बेदी सोडीन हांव येता हांव येता हांव येता तुज्या कांयचो दोस म्हाका दितोल्या हांव येता हांव येता हांव येता देवाची विश्वास दवरून हांव येता हांव येता हांव येता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या बाबा भयणीनो दुखेस्त काळजाच्या भावनांनी भरून आमी सगळीं हे मिसाचे भेटीन एकठांय जाल्या हो निमाणो आदिवस करूंक आमचे भयणीक क्लारा फर्नांडीस ही आमची भयण 95 वर्सां ह्या संवसारान जियेली आनी खरी तें देवाचें देणें दिका पयले सुवातेर 5 भुरग्यांचें देणें गोरकारा सवें संबंदान लोगणीक संस्कार जोडल्या उपरांत ह्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासता आनी दुखाबरीत काळजान आमी हे मिसाचे भेटीन वांटो घेता आसतना तिच्या बऱ्या जिविता पासत देवाक आमी आर्गांय दिवया आनी आमी सगळीं देवा मुखार पातकी म्हणून ओळखून घेवन आनी दुबावा ती आमचे भयणूय आपल्या जिवितान चुकल्या जायत सगळीं आमी देवा लागीं मोगस्थोणें मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून दोळान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत जागीवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन प्रार्थया सोर पदवेदार देवा आमच्या बाबा तुजो पूत मेलो आनी मोर्नांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता ताचे सवे मरून गेल्ले क्लारा आमचे भयणीक ताचे वरवीं संतोषान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप प्रमाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा आनी कसलेंच दोग तांकां लागचें ना
पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं तें एक नोश्ट दिसलें आनी ताचें मन तांचो सत्यानस म्हूण ही पिशीं समजली. पूण तीं आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाशान बोल्ल्यांत तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण तांकां कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी ओमांचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. ताचेर पातयेतात तीं हें सोत समजतलीं. ताका विस्वाशी तीं ताचें सवें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कुरपां आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. अंतर्गिताक आमचो जबाब जातलो. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. सगळीं परतून म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. तुजो उजवाड म्हजेर घाल. तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयान म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. उबी रावया. Soy sol espora, soy sol espora, soy sol, soy sol, soy sol espora, soy sol espora, soy sol, soy sol. Utol moja devache, kalsan kotsum dovorda. Orpon moja jivache, bapta kopinu barda. Soy sol espora, soy sol espora, soy sol, soy sol, soy. Soy sol espora, soy sol espora, soy sol, soy sol, soy. Survespor dumce soveaso. Luca pormone, Gesù Christace, ciu portoma. नाईम म्हणलोल्या एका नोकरान जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसले ताचे शीस आनी खूब लोक नोकराच्या दारवंट्या लागशीं पावतना एकल्या मेल्ल्याक पळोवंक वतालीं. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा. तिचे बरोबर नोकरांतलो खूब लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडू नाका. आनी फुडें येवन तिर्देक हात लायलो. तिर्दी व्हरपी थांबले आनी ताणेन म्हणलें, तरणाट्या,
हांव तुका सांगता उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका आवयचे आदीन केलो. सगल्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस्त करून म्हणटालीं, एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. आनी ही ताची खबर आख्ख्या जुदेया सोरभोवती गांवभर गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या संवसारान आमकां सगल्यांक जल्माक येता आसतना एक ठरावीक दीस आसा आनी घडी आसा. दोतोर पासून ही घडी आनी हो दीस नेमकोच आनी अमकोच म्हणून सांगतात. सायंटिफिकली तांच्यान तें सांगूं येता. इतलें एडवान्समेंट आमचें जालां की आमी असली बारीकसाण पासून दोतोरांच्यान काडूंक जाता. पूण असली बारीकसाण मरनाक खंयच्याच दोतोरान वा खंयच्याच मनशान काडूंक जायना. आनी हाचो समज म्हटल्यार कितें काय, जिवितूच न्हय बरोबर मरण पासून एकलोच रोचणार बाप ताच्या हातान तें आसा. आनी त्या पासत देवाची मांदावळ, देवाचो प्लॅन आमचे मतीन केन्नाच आटाप करूंक जावचो ना. हाची सोजमीकाय आनी जाणविकाय आमच्या मनान काळजान आमच्यान घेवंक जावची ना. आनी त्या पासत आमी म्हणूंक जाय जें जोब ह्या पुस्तकान आमकां मेवता, जॉबाच्या पुस्तकान, ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां मेवता. आनी ही उतरां साबार फावटी आमी केन्नाय आमच्या चालत्या जिवितान म्हणटा. ती उतरां आमी उद्गारची गरज आसा आयच्या खेरीत ह्या मरणाच्या दिसा. हे आमचे भयणीक निमाण्यो आदेस कोत्ताना. आनी कोण ती उतरां? जोबान म्हटलेली कोण ती उतरां? ताणें म्हटली ती उतरां, देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. ही ती उतरां. आनी ताणें ही उतरां कित्याक लागून म्हटलीं, कित्याक लागून तो म्हणूंक पावलो? कित्याक म्हटल्यार आमी जाणा जोबाचें पुस्तक तर आमी वाचलें जाल्यार देवान ताका सगलें दिलेलें जिवितान, A to Z, एवरीथींग. कांयच ताका उणें नासलेलें. ताका आसलीं पीक पाडो, ताका आसलीं गोरवां, ताका आसलीं शेतां भाटां, ताका आसलो कुटुंब, सगलें इन एम्पल खूब आसलेलें. दादोसकायेन जियेतालो. पूण घडलें कितें तें आमी तें पुस्तक वाचल्यार आमकां समजतलें. पवित्र पुस्तकान जोबाचें पुस्तक आमी वाचल्यार आमकां फुडें मेवता. जेन्ना ताचे लागीं सगलें आसतना इलें 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 करून ताचें सगलें फिस्कोटून वेता. सगलें काबार जाता. ताचें सुरू जाता, ताचीं भाटां बेसां पिकूच दिनान, तांदूळ गोठो ताका मेळोच ना. उपरांत आमी पळयता ताची कॅटल्स, ताची एनिमल्स आहलेलीं तीं इलीं इलीं करून मरून वेतात, ना जातात. आनी हें सगलें ताचें काबार जावन जावन सोर शेवटी ताकाच एके भाशेन किडो लागता. कसलो किडो? ताका सगलें कोड फुट्टा, लेप्रेसी ताका जाता जोबाक. आनी ताच्या आंगाक सगलें फोड फोड येवन सारको तो भाजलेल्या भाशेन जाता. पोवंक पासून ताका जायना, इतली ताची एस्ताद पावता. आनी तेन्ना तो भियेता, हें म्हाका सगलें कित्याक? इतलें म्हज्या जिवितान हें वायट कित्याक पासत? कसलें वायट हांवें केलां? हें तो म्हणूंक पावता आपल्या मतीन, आपूण चिंता. पूण सोर शेवटी मरणाचे तोंडीक तो पावता तेन्ना हीच ती निमाणी उतरां तो म्हणटा, देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. म्हाका बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां नायम म्हटल्या ह्या नोगरांत जेजू येतालो तेन्ना येवस्तोरेचो एकलोच पूत मालगडो सोंपला. आनी तेन्ना आमी पळयता जेजू कितें म्हणटा, तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. आनी तेन्ना तरणाटो उठ्ठा आनी बसता आनी उलोवंक लागता. हाका आमी म्हणटा कितें काय, रिसॅसिटेशन. रिसॅसिटेशन म्हटल्यार कितें काय, संवसारान मनीस मरता आनी ताका संवसारांतूच परतून
जेजू जिवो कोत्ता ही खबर आमी जाणाव लाजारस आचे सवें घडलोली लाजारूस मेल्लो तेन्ना जेजून ताका म्हटलें लाजार भायर सर लाजार भायर सरलो फोंडांतलो 3 दीस मरून गेल्लो लाजार आनी तेच भाशेन पळयता आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां तातूंत जेजू म्हणटा तरणाट्या उठ हांव तुका सांगता उठ आनी तो उठ्ठा संवसारानूच मेल्ल्या मनशाक जेजूक जिवो करपाक थांक आसा जाल्यार जेजूक थांक आसा मेल्ल्यांकूय स्वर्गार व्हरूंक आनी आमी कित्याक म्हणूं येता कित्याक जेजू म्हणटा हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत ही जेजूची उतरां आनी त्या पासून आमचे पयलीं तो मरून पुनर्जीवन तर जालो स्वर्गार तर तो गेलो जाल्यार तोय आमच्याय सगल्या कुडींक आमच्याय आत्म्याक जिवन कोत्तलो आनी त्या पासून ताचें पयलें वाचप आमी आयकलां तें आमकां उगडासामीच करुया प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात मग अशा बाबा भयणीनो आमी कोण सापसुबी प्रमाणीक आमी आमकांच म्हणूं येता काय आय एम द परफेक्ट बीइंग ऑन दीस अर्थ कोणें म्हणूंक जायना आमी सगलीं पातकी आमी सगलीं असोक्त पूण देवाच्या आदारांतल्यान आमचें जिवीत आमी जाग्यार घालता थाऱ्यार घालता कुमसार जाता मिसाक येता देवसांव कोत्ता आनी आमी प्रमाणीक जावपाचो प्रयत्न आमी कोत्ता दुबावा वेरेंत होच प्रयत्न ही आमचे भयणीन क्लारान 95 वर्सां बोल्ली मेरेन केलो आसतलोच जेजूक आपल्या काळजांत घेवपाची तान आनी भूक तिका आसतलीच आनी त्या पासत स्वर्गार सुर्गीचें सूख तिका मेळटलें वो आमचो भावार्थ 5 भुरग्यांचें देणी तिका फावो जालें गोरकारा बरोबर लोकणाच्या संबंदान देवाक आमी आर्गां दिवया खेरीत भाशेन ह्या 5 भुरग्यां पासत एकली ताचे दुवे पासत जी सोंपून गेला ताचे पासतूय देवान ताकाय सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागतना दुखेस्त काळजाच्या भावनांनी हे आमचे भयणीक देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताच्या भुरग्यांक ह्या संवसारान हें दूख मानून घेवंक देवाची कृपा आनी आदार मागुया मनशांनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या दादलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानान घेवं सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा तुजे धुवे क्लाराचे सोडवणी पासत आमी हें बलिदान तुका समर्पिता जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो तर तो तिका मुनसुबीदार दयाळ कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची खाण जावं बारुया आमी दी सर्वेस्परातायो वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासण्याच्या देवा सोर्फ काडी आनी सोर्फ थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिदवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें थारोण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ताचे उदेची देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात
तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायत हांव. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो, तुका निनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आसलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या निसासनी कराराचें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu nami hodokata. Ani hekasi prebieta. Diklit vati to voj povani so. Ami to se moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमात सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिपनरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोदनी क्लाराची काकूत कर. ह्या संवसारांतली तुवें तिका आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन दोता, बागेवन जुजेवाज, बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्फ काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोरांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सोम्याची, तोच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. ताचेरूच आमचो बावार्द आमी गोट करून हे आमचे भयणीक स्वर्गार व्हर म्हूण ताचे लागीं आमी मागुया.
आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझी कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व फातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुझे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुझ्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोली क्लारा आमचे भयणीक सासणाच्या जेवणात आतां बसोय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसात. Thank you, Lord, for giving our grandma 95 years of blessed life and giving us all the opportunity to receive our share of her love. A woman who loved each one of us selflessly. She was the root that kept everybody united from all the lands and breadths. She was a selfless, pious soul and shared holy love during her lifetime. We all cannot forget her sweet and pure smile, which just made us feel that all is well. Her faith gave her strength, and she showed us how we can talk to God in a simple day-to-day conversation. To take the name of Jesus when we leave the house, at every opportunity, she would remind us, live in harmony, to live in love, and most importantly, to give the first place to Jesus, whom she called your son. It's her prayers and blessings that has always protected us, never forgetting to bless everyone she knows. Grandma has been the strongest foundation on which our beautiful family has been built, with a simple philosophy of life, Ekwotan Rawai. We will never forget these teachings. She was one of our main reasons to visit Goa, to spend time with her. Whenever we tried to outsmart her and were proven wrong, she would say, Aja natshi koitai. We hope we've been good children and grandchildren to you. How we wish we could hold you just once more and feel your warmth. Our heart breaks every time we think we will see you no more, and we will not be able to say, Grandma, we know you are in a better place. A sweet farewell message to you, Grandma, from your beloved children. You can only have one mother, patient, kind and true, who asks nothing in return. No other friend in all the world will be able to replace you. As we look upon your picture, sweet memories we recall. Sweet Jesus, tell her how we miss her and give her all our love. My dear uncles and aunts and cousins, Grandma would definitely want you to hear this. Listen carefully. I see you, my darlings, all the time. I know everything you do. Would you believe, my dearest children, I am even closer to you now. I can see inside your minds, indeed inside your hearts. I know you even better now than I did before. I always loved you, you know that. But may be now I love you more. I know how much you miss me. Well, I surely miss you too. You'll always be my precious children. What you need to understand, though death has taken me away, but my teachings should stay. My teachings of united peace and love. I will be watching you all from above. Every day I see you from above, and you should know how much you all are dearly loved. On her passing, we receive this message from the Bible. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. And yes, once again, thank you all for being a part of our beloved Mummy and Grandma's last journey. Last but not the least, thank you to the priest, nuns, relatives, and who kept praying and interceding to Jesus for our grandma. All caregivers who served her and kept her company. Doctors and nurses who strived their best and did all they could until the end. Thank you all, and God bless each one of you. हांव आनीक सुबेज सांगोना पूण एकूच उतर तुमकां अदीक करून
दुखेस्त काळजाच्या भावनांनी तुमकां सगल्यांक हो तुमी आदोस जो केला तुमचे आवयक तुमचे भयणीक तुमची ग्रँडमा ग्रेट ग्रँडमा तिका केरीत भाशेन आमी पळयल्यार हांगासर जायतो लोक आमकां मिसाक दिश्टी पडटा आनी आमी म्हणटली ताची फामील बरी व्हडली पूण हें कांयच न्हू स्वर्गार आनीक व्हडली फामील ताका रावता आंज्या बोडव्यांची थंयसर ती गेल्या आपल्या जेजूक मेळोवंक म्हणटकूच हो निमाणो आदिवस करता आसतना पाद्रीकाराच्या नांवान सिस्टरींच्या नांवान तुमकां आमी हीच दूख आमी परगट्टा निमाणो आदिवस करूंक ही निमाणी रितीची मांडावळ बरे भाशेन करूंक सगळीं आमी उबी रावया. मेल देखुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थांचे चाली प्रमाणे पाळटाना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमचे भयणीचे आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जोम्यांत मेळोवंक अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दारात येया सर्वेस्वराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया आत्म्याक तिच्या स्वागत देवो परमेश्वरा Sasnaso viso सर्वेस्परा तिका लाभोय भोव दयाळ बापा आमचे भयणीचो आत्मो तुजे आदीन आमी करता. जेजू थंय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जीवन ती जातली म्हूण तीर बरवाशान आमी फातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुजे साकोन्नीक सोबार देण्यांनी तुवें भरली अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्पर आमचें प्रार्थन तुका कोतीन मानून घे. तुजे चाकोन्नीक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर अशें जेजू सवें पावूंक तुज्या सांगाता आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जेवू. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरूं तुज्या येण्या वेली रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावूं. Do
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे भयणीक क्लाराक देवान जाय म्हणून आपणाशी आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कोड आमी मातयेक लायता पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कोड आपले कुडी सारकीच विनाशी कोत्तलो देखून आमचे भयणीक सोम्याचे आदीन करुया सोमी आपले शांतीन तिका वेंगोवंक आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमचे भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका स्वतमानता तो मरो जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका स्वतमानता तो सासणाक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या आमची तुका पुसून काड तुजे लागीं प्रार्थना आयकता तुवें मेल्ल्यांक जिवन केल्याय आमच्या भयणीक सासणाचें जिवीत दी तुजे लागीं प्रार्थना आयकता आपले पाप रडटल्या चोराक तुवें सोन बसायलोय आमचे भयणीक तुज्या राज्यान घे आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं जेजू वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंतांच्या जोम्यान तिका एकठांय आमचे भयणीक तुज्या कोडी रोगताच्या पवित्र जेवणाक बसयली तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमचे भयणीच्या मोरना वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरभाशान आमकां धीर दी सगळी आमची मागणी एकठांय करून आमच्या बापा म्हणुया सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुजे मेल्ले चाकोनीची काकूत कर आपल्या कोमण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खोशी पाडूंक तिका मन आसलें खऱ्या भावार्थान आंगा तिका एकठायल्ली तशीच तुजे काकुतीन देवदूतांच्या वरान तिका स्वागत मेळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभोय जिविताच्या जिवितातूं तुझे जीवित म्हाका लाभोय उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका लाभोय वाचुऱ्याच्या सांगात्यातूं बापा सोशी म्हाका पावोय वाचुऱ्याच्या सांगात्यातूं Bapak, kami putra, kami pemimpin, kami